नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचे होकार. खबरो विस्तारान. वाढपी तापमान आणि हवामान बदलाचेर नियंत्रण दवरतले जाल्यार झाडां लावप गरजेची. शारांनी ग्रीन लंग्स उपक्रमा वरवीं झाडां लायतले. राना मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. बुधवारा मंत्र्यान नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षां वांगडा बसका घेतली. राना खाते आनी नगर विकास खाते संयुक्तपणान खंय काम करतले. विश्वजीत उलयलो. गोंयांत जावपी हवामान बदल आणि वाढपी तापमानाक लागून लोक वेटल्यात. ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडटलो जाल्यार झाडां लावप गरजेची. राना खाते आणि नगर विकास खाते संयुक्तपणान शहरांनी ग्रीन लंग्स उपक्रम सुरू करता. मंत्री विश्वजीत उलयलो. चेअरपर्सन कॉन्फिडन्स घेऊन आणि देशाच्या प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विदिन अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कशें करूं शकता म्हणजे त्यांचे सजेशन घेऊन त्यांची जी कल्पना आहा त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण हे ग्रीन हब हे बेश्टे ग्रीन हब न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोंगरे आहा प्लस आमची पुराय टीम आणि आम्ही कसे फुडें व्हरू शकता. एक टीम प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आमी करतले अंडर द चेअरपर्सन. आयज आमचे CCPचे मेयर आहा त्यांचे बी एडवायस घेवन त्यांचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हें कशें करपाक जाय. जी सुद्दां जे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंच्या मनान आहा तेंचे बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंचे मनान जे कितें विचारा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फेसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले. हो सरकार तेंचो सरकार आहा. सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन जाय आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूं शकता. लास्ट कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट फुडें कशें व्हरपाक जाय तेंच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ह्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट आनी सगळे CEOs आनी चेअरपर्सन एवरी ऑल्टरनेट मंथ आनी एवरी मंथ एक दोन वरां तरी आमी बसपाक जाय म्हणजे तेंचे सगळे इश्यू टायम टू टायम आमी ते रिजॉल्व करूं शकता आनी ह्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चावडी वाडो पारसे रातया बिबटो भोंवता. बुधवारा राती बिबट्यान सुण्यांक धरतनाचो प्रकार CCTVन कॅप्चर जाला. ह्या प्रकारा उपरांत थळाव्यां मदीं भय. राना खात्यान पाद्रो लावन बिबट्याक धरचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. सध्या बिबट्या वाघांचो संचार जो आसा दिसान दीस वाडत आसा. काल परत चावदेवाडा पारसे हांगा परत दिसलो आनी एका घरांतल्या सुण्याक तेच्यांनी अटॅक करून तेका व्हेल्या आनी ते घरांतले जे आसात तेंची मागणी आसा की खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें म्हणून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां खंय तरी त्या जाग्यार ज्या जाग्यार बिबटो फिरता त्या जाग्यार पिंजरो घालून तेका धरप खूब गरज आसा. नाजाल्यार गांवान भयभीत वातावरण जावं शकता आनी सद्या जाल्लेलें आसा. आनी एकंदर कांय दिसा पयलीं हरमला जाले, तेच्या उपरांत मांद्र्या जाले, आतां परत पारशे हांगा बिबटो वाघ दिसला आनी काल एका सुण्याचेर घरान बांदिल्ल्या सुण्याचेर अटॅक करून ताका व्हेल्या. ही जी व्हिडिओ जी आसा व्हायरल जाल्ली आसा हाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दखल घेवप खूब गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. 5.5 वर्सां जाल्ल्या भुरग्याक पयलेच्या वर्गान एडमिशन दिवपाचें अंदूचें निमाणें वर्स. फुडल्या वर्सा सावन 6 वर्सांची सक्ती. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे उलयलो. गोंयान NEP चालीक लायिल्ल्यान 1 जून 2026 दिसा 6 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांकूच 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन पयल्या वर्गान एडमिशन मेळटलें म्हणून संचालक सांगता. अंदू वर्साच्यान NEP लागू जाता. देखून फकत 6 वर्सां पुराय केल्ल्याच भुरग्यांक पयलेच्या वर्गात प्रवेश मेळटलो काय गोंयच्या कायद्या प्रमाण 5.5 वर्सां पुराय केल्ल्या भुरग्यांक प्रवेश मेळटलो असो प्रश्न पालकांनी केल्लो. हे विशीं उलयतना 5.5 वर्सां पुराय केल्ल्या भुरग्यांक प्रवेश दिवपाचें अंदूचें निमणें वर्स फुडल्या वर्सा सावन 6 वर्सां पुराय करपाची सक्ती अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगता. स्टँडर्ड फर्स्टाची एज ऑफ एडमिशन 6 आसपाक जाय, पूण भुरग्यांक रिपीट करचें पडपाक जायना. खंयचेच नर्सरी KG1 किंवा KG2 रिपीट करपाक जायना म्हणून आमी रिलॅक्सेशन दिलें, 6 म्हयन्याचें रिलॅक्सेशन दिलें. सो 2023 आमी तें रिलॅक्सेशन दिलें आनी जी बॅच 22-23 नर्सरीक आशिल्ली ती 23-24 KG1 पावतली, 24-25 KG2 पावतली आनी आतां ती KG2 जावन फर्स्ट स्टँडर्डाक एडमिशनाक ती भुरगीं आसतली. ही खंयची भुरगीं जी 2.5 वर्साचेर नर्सरीक एडमिशन घेतिल्ली भुरगीं. सो ज्या भुरग्यांनी 2.5 वर्साचेर
नर्सरीक एडमिशन घेतिल्ले 23-24 रादर 22-23 ती आतां 25-26 ह्या एकाडेमीक इयराक फर्स्ट स्टँडर्डाक एलिजिबल जातली. सो फुडल्या वर्साच्यान फर्स्टाचें एडमिशन 6 वर्सां जातलें. अंदूचें लास्ट इयर एडमिशन फर्स्ट स्टँडर्डाक 5.5 एज ऑन 1 जून. 1 जूनाक 5.5 वर्सां भुरग्याची कंप्लीट जाल्ली आसपाक जाय आनी तो भुरगो नर्सरी KG1 KG2 म्हणल्यार फावंडेशनल लेवल 1, 2 आनी 3 हांगा एडमिशन घेतिल्लो आसपाक जाय. डायरेक्ट जर भुरगो फर्स्ट स्टँडर्डाक जर आयलो जाल्यार ताका 6 वर्सां जाल्ली आसपाक जाय. रिलॅक्सेशन मेळटा 10 दिसाचें 5 दिसाचें. तर म्हजी क्लियर मॅसेज तांकां आसा की एका दिसाचे पासून रिलॅक्सेशन परमिसिबल ना. थोड्या लोकांनी हे जेन्ना एज 3 वर्सां जाली तेन्ना ऑनरेबल हायकोर्टान रीट पिटिशन घाल्लें आनी ऑनरेबल हायकोर्टान क्लियर डिसिजन दिला की एका दिसाचे पासून रिलॅक्सेशन परमिसिबल ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. पेडण्या खाजण्या एका अल्पवयीन चलयेक पिडपाच्या केशीन पेडण्या पुलिसांनी समीर कोरगांवकर म्हणटा ताचेर FIR केला. चलयेक पिडपाची घडणूक 14 तारखेर घडल्या. पुलीस एक्शन घेना म्हूण राती लोकांचो जमाव पुलीस स्टेशनार. उपरांत पुलिसांक जाग राती उसरा FIR करून पुलीस समीराक सोदतात. खासण्या पेडण्या एका अल्पवयीन चलयेक पिडपाची घडणूक पुलिसांनी समीर कोरगांवकर म्हणटा ताचेर FIR केला. BNS SC/ST ॲक्ट आणि गोवा चिल्ड्रन्स कायद्या खाला FIR. 14 तारखेची घडणूक. फामिलीन पुलिशेंत कागाळ दिवन खंय कांयच जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी रागान राती पुलीस स्टेशनार गर्दी केली. ताच्या उपरांत पुलिसांक जाग. पुलिसांनी राती FIR केला. पुलीस समीराक सोदतात. पिया हेदो कितें म्हणूं लागलो की ताका आमी 41 दिवन आमी ताका हें करतले म्हणून. अरे पूण 41 दिवसा खातीर ताका हाडपाकूच जाय न्ही रे हांगा. बरोबर. आणि 41 कित्याक तेणी कितें केलां तें तुमकां खबर ना. हांव कितें म्हणटा पळय हेज्या पयलीं तुमकांय खबर आसा प्रसार माध्यमान की 41 आयचे कालचे न्ही. अरनेश कुमार म्हणून जजमेंट येयल्ले सुप्रीम कोर्टाचे 4-5 वर्सां पयलीं. हे येवन सुद्दां कितकेशेच हांगा लोकांक अरेस्ट केले 41 दिवसा पयलीं. राती हे आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना राती पासून पुलीस स्टेशन आयज पर्यंत आसा. आनी हांगा इतलोच न्हू म्हाका दिसता हे आमचो तो पेडण्याचो इमले आसा न्हू आमदार तेणी सुद्दां एक्चुली सहकार्य करूंक जाय. तेजें तें कर्तव्य आनी तेजे परत पुलिशेचे आनी पुलिशेच्या तोंडान हे शब्द इतके तरी येवपाक जायनाच आसलेले. पूण म्हाका थंय पियान काडूंक जायना आनी पुलिशान हे वचत ते आमदार अख्ख्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनार आनी एससी समाजाचो जो एखादो मॅटर येयलो न्हू जाल्यार हांगा चिरडलो जाता. हेज्या शेमान चडान चड ह्या घेवंक जाय. काल 6:30 मॅटर 7:30 हांगा येयले आनी अजून पर्यंत एक्यूज कित्याक मेळना. इतकी पुलीस यंत्रणा कमकुवत आसत काय आमकां प्रश्न पडटा. आनी कमकुवत जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगची आमची यंत्रणा कमकुवत आहात तुमी कितें तें कळयात तुमी कितें तें करात म्हूण सांगपाचें. मजगतीं आज सांजे 5 मेरेन आरोपीक धरपाचें पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरेन दिल्लें उतर पुराय न जाल्ल्यान लोकांनी पुलीस स्टेशनार परत जमाव केलो. अशें जालें न्हू हेजें उत्तर. कित्या खातीर आमकां हांगा आडयतात तुमी. त्याचे आन्सर दिया तुमी आमकां कित्या खातीर अरे आडयता. 5 आमकां सांगलें यो म्हणून आमी येयले मरे 5 आमी हांगा येयले. आमच्या भुरग्याचेर अत्याचार जाला तो थंय सुशेगाद भोंवता तुमकां ट्रेस जायना. हेजें उत्तर कोणा कडेन मागप तुमच्या कडेन का हांगा बसपाचें आमी. काल आमकां न्हू तेंच्यांनी टायमींग दिले आमी 5 मेरेन आपणाक तुमी टायम दिया म्हणपाक लागले. पूण आतां 5 जावन गेले अजून आमकां कितेंच खबर येयना. म्हण आमी आतां कितें करपाचें. काल सांगलें तेणी 5 पासून आपूण सोदून हाडटा म्हणून आमी तुमकां कळयता. आतां 5चो टायम कितलो जालो. आता 5 जाले 6 जाले पण अजून पर्यंत फोन करूंक ना काय ना आमकां कांयच ना आनी आमकां खबर ना आतां फोन बीन कांयच ना करूंक तेंच्यानी. जाल्यार आरोपीक अटक करपाक आमी पुराय तरेन यत्न करीत आसात अशें DYSP सांगता. नो सर काल तेंचे ते रजिस्टर करपाक सुद्दां टायम इतलो लेट कित्याक. टायम बीन कांय जालो ना फक्त ताका मेडिकलाक टायम लागलो. ताजे पयलीं मेडिकल केलें मागीर ताजो NGO कडल्यान स्टेटमेंट घेतलो व्हेरीफाय जालो ताजे नंतर आमी FIR रजिस्टर केली. आनी तांचें एलिगेशन आसा की आमी एक्युजाक हें करुना म्हणून अरेस्ट करुना. मॉलेस्टेशन एक चार्जीस लायला ताजेर कळ्ळें न्ही. मॉलेस्टेशन आनी SC/ST अंडर आनी थ्रेटनिंग टू किल ते चार्जीस लायले कळ्ळें.
म्हणटकीर जालें कितें तें मिडियाचेर सर्क्युलेट जालें आसतना ते मागीर तो अलर्ट जालो आनी तो पळोवन भोंवता. बट वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट. म्हणल्यार हे लोक आयले ते आयकूनच घेवपाक. म्हादयचेर सरकार सिरियस. प्रवाहान इन्स्पेक्शन केलात आनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टान दिवचो. प्रवाहाच्यो वेळार बसका जावच्यो, कळसा बंडुराचें जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हूण गोंय खंय मागणी करीत आसा. मुख्यमंत्री उलयला. म्हादयच्या इश्यूचेर गोंयचो मुख्यमंत्री सेटल म्हूण काँग्रेसीची अंजली निंबाळकर उलयल्ली. मुख्यमंत्र्याची ही जाप. म्हादयच्या विशयावेल्यान कर्नाटक सरकारान प्रधानमंत्री मोदीक बसका घेवन विशय सोडोवपाक चीट बरयल्ली. मात गोंय सरकार आनी मुख्यमंत्री ताचेर सिरियस ना. काँग्रेसीची गोंय सेक्रेटरी इंचार्ज अंजली निंबाळकर उलयल्ली कि आपका मुख्यमंत्री जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको मादाई इशू सॉल्व नहीं करना है, जिसको गोवा के लोगों का पीने का पानी हो या गोवा के लोगों की चिंता नहीं है, वो मीटिंग के लिए क्यों नहीं आना चाहता है? उनका बीजेपी का सरकार स्टेट में है, उनका ही सरकार सेंटर में है. जब अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पीएम को लेटर लिख सकते हैं, तो इनके खुद के पार्टी के मुख्यमंत्री की इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या अपने नेता को बुलाने के लिए, अपने गोवा के लोगों के लिए? ताचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा गोंय सिरियस. जॉयंट इन्स्पेक्शन मागला. प्रवाहान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कोर्टाक दिवचे. म्हादयच्या कसलोच आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. म्हादयच्या बाबतींत आमी प्रवाहाक आमी टायम टू टायम रिमाइंड करीत आसा की इन्स्पेक्शन केला ताचो रिपोर्टूय सुप्रीम कोर्टान सबमीट करचो आनी प्रवाहान टायम टू टायम मिटींग घेवच्यो. आमचे कडेन कंटिन्युअसली परत आमी इन्सिस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शना पयलीं कंबायंड टीम वचून इन्स्पेक्शन करचें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. बेकायदेशीर बांदकामाविशीं हायकोर्टाच्या अर्दीचेर सरकार खंय विचार करता. कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवंक सरकार पंचायत नगरपालिकांनी कोर्टा कडेन वेळ मागला. कोर्टान 13 जून मेरेन प्रास दिला. सरकार म्हणटा ठोस उपाय काडूंक यत्न. गोंयांत सरकारी कोमुनदादी आनी रोड वायडनींग वाठारांनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शनीक हायकोर्टान अर्द दिल्ली. गोंयांत वाडपी बेकायदेशीर बांदकामाविशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवंक सरकार, पंचायत आनी नगरपालिकांक ऑर्डर दिल्ली. ह्या ऑर्दे प्रमाण सरकार, पंचायती आनी नगरपालिका कामाक लागल्यात. आज हायकोर्टा मुखार सुनावणी आशिल्ली. The government asked for time for the purpose of reviewing the whole thing, and the court has granted time. Matter has been kept now on 13th of June. In the meanwhile, government will review the whole thing. As far as compliances by the municipalities and panchayats are concerned, the court has granted them extension till 12th of June, and the matter has been now kept on 13th of June before the court. No, we have said that we are reviewing the whole thing, and we are going to take particular steps, or whatever things have to be done by the government side, that will be taken by the government. That is what has been informed to the court. But on the state and the national highway side, you told that they will be taking Nothing, no discussion took place as far as today's hearing is concerned. It is simply sit adjourned. But any meetings have been taken? No, that is happening at the government level. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. नेरूळ पुला लागसरची 31 बेकायदेशीर अतिक्रमणां ऑथॉरिटीन मोडून उडयली. पीडब्ल्यूडीचे सुवातेर लोकांनी अतिक्रमण केल्ले. बेकायदेशीर बांदकामां आड पंचायत नगरपालिकांनी कारवाय करची म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या. मजगती मोरजी आनी मांद्रे वाठारांत पंचायतींनी बांदकामाचो सर्वे सुरू केला. बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे करून कारवाय करपाच्या हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत आता नेरूल पुलाकडली पीडब्ल्यूडीच्या जागेतली 31 अतिक्रमणां ऑथॉरिटीन डिमॉलिश केल्या. नेरूल ब्रिजा कडेन जे इनलिगली स्टॉल्स, गार्डास एन्क्रोच केल्ले ते टोटल नंबर 31 गार्डास आनी स्टॉल आसले. आनी आयज ऑथॉरिटीन ह्या हेजेर कारवाय करपाक चालू केल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही जी जागो आसा तो पीडब्ल्यूडीचो जागो आनी हांगाच्या लोकल्सांनी हांगासर एन्क्रोच करून ते धंदे करताले. आनी आमकां अशी म्हायती मेळिल्ली आसा सुत्रा कडल्यान की ऑथॉरिटीन हेच्या पयलीं तांकां नोटिसीस इश्यू केल्ल्यो, पूण त्या हेजेर तेंच्यांनी कांय हालचाल करूंक ना. तेज्या खातीर आयज ऑथॉरिटीन हे हांगासर डिमोलिशन कंडक्ट केल्लें आसा. मजगती मांद्रे आणि मोरजे वाठारात पंचायतींनी बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू केला.
आता कशें आसा इन्स्पेक्शन करतना आमी सध्या रोड सायड घेतला. रोड सायडीची जी कमर्शियल स्ट्रक्चर आसा तेंचो आमी आयच्यान सर्वे करपाक स्टार्ट केला, कारण आमकांय तो रिपोर्ट प्लेस करपाक जाय. आतां इन्स्पेक्शन करतना लोकांचें अशें म्हणलें की आमकां तेंचे खूब प्रश्न येतात की बाबा कितके वयतले रस्त्याच्या वायंडींग. आमी PWDकूय लेटर केल्लेलें. PWDक जेन्ना लेटर केल्लेलें वायंडिंगाचो इशू ना, हायकोर्ट कितें म्हणटा की इल्लिगल स्ट्रक्चराचो रिपोर्ट दिया. लोकांक ज्या पद्दतीन, कारण जो सर्वसामान्य गोंयकार आसा तांकां एक चान्स दिवपाक जाय की तेंच्यांनी रेग्युलरायज करप. जर कोण खऱ्यांनीच एन्क्रोचमेंटान आसा जावं गव्हर्मेंट लँडान जर बांदला आनी तेजेर जर मनमानी करता जाल्यार तेजेर कारवाई जावपाक गरजूच आसा, कारण एन्क्रोचमेंटान रस्ते वायंडींग आनी बाकीच्या गोश्टीक आमी आमचो हें आसा. ताका लागून आयज आमी हांगा येयले ते एन्क्रोचमेंटाचे सायड इन्स्पेक्शन करचे खातीर. तो आयज आमकां ह्यो रोड खंय डिपेंड कसो डिपेंड आहा तो आमकांय खबर ना. हेची मिडल लायन खंय आसा. PWD आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेलें, पूण PWDचो आयज कोण मनीस आमच्या बरोबर ना सध्या, येवकूच ना. हय, आतां आयज आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा की PWDचे सगळे येवपाचे म्हणून, आनी तेंच्यांनी एक्झॅक्ट एन्क्रोचमेंट कशें आहा तें दाखोवपाचें. लोकांक एश्युरन्सूय जाय की बाबा आमचे हे स्ट्रक्चर्स वयतले, खंयचे स्ट्रक्चर रेग्युलायज जातले, खंयचे कॉम्पन्सेट मेळटले, ओल्ड स्ट्रक्चर बी जाता तांकां कॉम्पन्सेट मेळटले काय ना, हे सगळे लोकांक एश्युरन्स जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पाडी कुंकळे बशीचो धपको बसून 38 वर्स पिरायेच्या दिलीप वेळीप आणि 27 वर्स पिरायेच्या संदेश गांवकाराक मरण. काल राती घडणूक घडल्या. बस ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला म्हणून माहिती मेळटा. कुंकळे पुलीस फुडलो तपास करता. मजगती रेडे घाटेर 70 मोटार झाडार मोखली. कोणाक काय जावंक ना. उद्देगीक वसणुकेंतल्या मुळाव्या साधन सुविधाचेर अंदू 200 कोटीचो खर्च करतले म्हूण IDCचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. तशेंच उद्देगीक वसणुकेन बायलां खातीर 5 वसतिगृह उबारतले म्हूण आलेक्स सांगता. IDCच्या बोर्ड मिटिंगे उपरांत आलेक्स मिडिया कडेन उलयलो. We are even implementing women hostels. First time in the history of IDC, we are going to have women hostels. We are going to have 2 hostels in Verna. Total 5. Other 3, one is in Kundai, Madkai, and Gongoli. Capacity will be 120 each. More important is we have even the infrastructure like even water. We have even put water filtration plants. Verna. In Kunkoli Industrial Estate, we have for the pollution we are taking steps to see that water treatment has been done. In Kunkoli, first time, we are going to have roads where they will have no dust pollution as far as the road is concerned. So if they require heavy duty roads, we have decided to put the DLC white topping with extra reinforcement so that we take up the loads, and even those roads last for 25 years. Care has been taken for the infrastructure in such a manner that we will have no problems as far as infrastructure is concerned. 80% tender zala, 80% complete, 80% tender zala, 20% उरला, 60% complete zala. We will spend about 200 crores. Yeah, most probably, total. ऑल गोवा एक्स्कवेटर ओनर असोसिएशनान केल्ले आरोप बेबुनियाद आसात म्हण आलेक्स उलयलो. And issues like the allegations what the excavators made were basically baseless. IDC doesn't give any contact to any excavators. So it is very clear, abuse of the language that they have used, that they will even stop the IDC from operations. We don't want any, somebody to dictate. We have been running this IDC. I myself have been there. Honorable Minister has been there. All people are there who have been running the industrial stage for so long. Somebody cannot come and tell us that I'm going to stop IDC. And we are not going to tolerate any nonsense. Especially when you're right. You don't have to answer what is wrong and has been quoted according to their whims and fancies. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. वाळपय नगरगाव श्रवण बर्वे गळो अंदून मरण म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान स्पश्ट अशें सुत्रां सांगतात. फॉरेन्सीक रिपोर्ट येवचो आसा. पोस्टमॉर्टमा उपरांत सांतिनेज मसणभुंयेन श्रवणाचे निमाणे संस्कार केले. ते वटेन आपाची सरकाराचेर खडर पडटी. पुलीस खंय कारवाय करूंक फेल. मंगळारा नगरगावच्या 24 वर्साच्या श्रवण बर्वेचो खून जालो. गळो दाबिल्ल्यान मरण म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाला म्हूण सुत्रांकडच्यान माहिती. पोस्टमॉर्टमा उपरांत सांतिनेज मसणभुंयेंत श्रवणाचेर अंत्यसंस्कार केले. मजगती ह्या प्रकरणा वेल्यान आम आदमी पक्षान सरकाराक धुलो. पुलीस खंय कारवायेक फेल. जें कितें चल्लां गोंयान, इट्स व्हेरी व्हेरी स्कॅरी.
Now, back to back, every day you can hear information. People are coming into the house and bashing up, killing. This was never the case in Goa, and there is no clue. Today, Goa is definitely not a safe place anymore. As much as the CM says everything is in order, law and is in order, it is not in order. Today, a family has lost their 24-year-old child. थिंग इन एवरीथिंग वयता तुमी पळयल्यार एकूच हें आहा हितून. द मेन थिंग इन दीस इज दॅट देर इज पुलीस इनएक्शन. पुलीस केन्ना काम करता, जेन्ना तांकां फोन कोणाचो वयल्यान सावन येता तेन्ना ते फोन करता, नाजाल्यार तांचेर प्रेशर येयलो जाल्यारूच काम करता. दीस इज द परिस्थिती इन गोंया. a big failure, and this failure is putting a lot of stress on not just the family but I think all of us as गोंयकार्स also. फाल्यां आमचे कडेन जावंक शकता. म्हणजे आमकां आतां कांयच कोणें आमच्या फॅमिली मेंबराक मारून उडयलो, वी कॅनॉट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स, एनी कंक्लुजन, एनी पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल्स. सो आयज सकाळी त्या भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम जाला आनी आतां सांजचो एक त्या भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला आनी त्या रिपोर्टान अशें म्हटलां की जो भुरगो आसा ताका गळो दाबून ताचो मृत्यू जाला म्हणून. सो एक्झॅक्टली कसो गळो दाबून मृत्यू जाला हें मात अजून मेरेन तरी स्पश्ट जावंक ना. कित्याक तर हातान गळो दाबून मृत्यू जाला काय दोरयेन ताचो गळो आवळ्ळा. कित्याक तर जेन्ना तो भुरगो तेच्या बापायक थंयसर मेळ्ळलो मरणाच्या अवस्थेन तेन्ना तेच्या गळ्याक जी दोरी आसली ती दोरी बांदिल्ली आसली आनी तेच्या बापायन ती इमिडिएटली सोडली. सो एक्झॅक्टली कसो कोणें गळो दाबला, कसो गळो दाबला हें स्पश्ट जावंक ना. हेजी जी सपोज चौकशी आसा ती वाळपय पुलीस अलंग विथ काल एसपीन सांगल्या प्रमाणे नॉर्थ गोवाची आमची जी बेस्ट टीम आसा ती बेस्ट टीम घातला. अलंग विथ एसपी ताका कोऑर्डिनेट करता आनी हे सगळे जाण सगळ्याची चौकशी सगळो तपास जो आसा तो करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार फातोर्डेच्या एका भुरग्याची बॉडी मेळ्ळ्या. कळटा ते प्रमाण जेरिटो कोस्ताची बॉडी. तो 21 वर्साचो मुंबय सावन गोंयांत येतालो. फातोर्डेचेर 4 वरांचेर मडगांवां देंवपाचो आशिल्लो. रेल्वेंतल्यान पडलो आसूये म्हूण दुबाव. रेल्वेच्या स्टाफाक खंय बॉडी दिसली, चवकशी चल्ल्या. मडगांव सकाळी फातोडेर 21 वर्सां पिरायेच्या जेरिको कोस्टा ह्या तरणाट्याची कूड सापडली. रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांक खंय कूड दिश्टी पडिल्ली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण तो खंय मुंबय सावन येतालो. फातोडेर 4 वरांचेर मडगांव देंवपा आशिल्लो. रेल्वेंतल्यान पडलो आसूये म्हूण अदमास. मात मरणाच्या कारणाची स्पश्टता ना. आमचो एक ट्रॅक सेफ्टी मॅनान नोटीस केलें की सकाळी एक ट्रॅकार म्हणजे किलोमीटर 440 मडगांव यार्डान एक कोण तरी ट्रॅकाचेर पडिल्लो आशिल्लो. तर म्हणजे ट्रॅक सेफ्टी मॅनाची ड्युटी सकाळी चेंज जाता, तर आपली ड्युटी टेक ओवर करपाक गेल्लो तेन्ना ताणें नोटीस केलें. सकाळी हे सादारण 6:45 गजाली. पूण खंयच्या ट्रेनीन पडला बी तेका आजून कांय कळूना. पूण ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड अँड दॅट बॉडी हॅज बीन हँडेड ओवर टू गोवा पुलीस. केस रजिस्टर जाला सध्या. ती आमचे RPF मागीर ते गोवा कोंकण रेल्वे पुलीस आसा तांकां रिपोर्ट करता, ते मागीर बॉडी हे करतात. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. आरजीचो आमदार विरेशाच्या कागाळी उपरांत बांबोळे सुरू आशिल्ले एके हॉटेल प्रोजेक्टाचे TCP अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केले. TCP बोर्डार आशिल्लो मनीस प्रकल्पाचो कन्सल्टंट म्हूण विरेशान इशू काडलो. TCPचे अधिकारी खंय आमदाराक किकोत करून चल्ले. विरेश विधानसभेन प्रिव्हिलेज मोशन घालपाचे उलयता. बांबोळेच्या एका हॉटेल प्रकल्पाचे आमदार विरेश आणि TCP अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केले. अधिकारी फकत टेप घेवन मापूक आयिल्ले. हिल कटिंगाचे खंय कांयच इन्स्पेक्शन जाल्ले ना. अधिकारी आमदाराक किकोत करतात म्हूण विरेश सांगता. एरिया ती तूं नोट करतलो काय ना हे प्रेसा कडल्यान सांग म्हणून तो सांगपाक रेडी ना. तो पळटा पळय कसो पळटा तो पळय. तिसरें ताका सांगलें की ह्यो ज्यो मशिनरी जी काम चालू आसा हे टोटल बंद करपाचें आनी ही मशिनरी सगळी भायर काडपाची. ती आतां तो काडपाक तेणें सांगलां तेंचे कडेन उलयलो म्हणून काडटा म्हणून सांगलां. स्टॉप वर्क नोटीस ताका सांगलें की स्टॉप वर्क नोटीस हाडा म्हणून. तो म्हणटा आयज आपणा कडेन करपाक जायना, आपूण कितें आसता फाल्यां करतलो म्हणून. म्हणल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट आतां हांगा आमदार हांगा वताक तापता आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आतां टायम जालो तेंचे एक जाय येयले ते वचपाची तयारी करता. टायम जालो आसतलो आरे खंय वयता. आमदारांक बसून ते रिस्पेक्ट करिना, ते डिसरिस्पेक्ट करून गेलो. आनी हांव हेजेर आतां प्रिव्हिलेज मूव करतलो. कित्याक हांव कमिटीन आसा, अकाउंट्स कमिटीन आसा, हांव बाकीच्या कमिटीन आसा. हांव ह्या जो ड्राफ्टमॅन आसा ताका हांवें आपयलो हांगा यो म्हणून सांगलें, तूं प्रेसाक सांग म्हणून सांगलें. कित्याक फाल्यां अशें जावपाक जायना हांव एकटो उलयता म्हणून. हांगा क्लियर कट पळय TCPचेर आसा इनलिगल्ली हेंच्यानी ताका परमिशन दिल्लें आसा. कसल्यो द गोवा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड हेल्ड ऑन टू एंड सो इंजिनियर परेश गायतोंडे. कोण? इंजिनियर परेश गायतोंडे. आतां
म्हाका एक सांगा, ज्या बोर्डाक बाकीचे मेंबर आसा तेंची नांवां घेना, ज्या बोर्डाक नरेश गायतोंडे हो इंजिनियर PC बोर्डानूच आसा आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाचोच RCC कन्सल्टंट परेश गायतोंडे आसा. अरे म्हटल्यार मिली भगत कशी तुमी घाला, आपूण गायतोंडेनूच हें रेडी केला, गायतोंडेच पास करतलो. अंडर हे बोर्ड जो म्हणटा पळय, हो बोर्ड चोरपाचो बोर्ड आसा, हो गोंय सोंपोवपाचो बोर्ड आसा. हांगा काय उरलेलें ना. हांगा प्रिस्कॉन म्हणटा तो आजोसी मंडूर पंचायतीन हांगा ह्या बोर्डान सायन मारून परमिशन दिली. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत भवन बांदूंक करसवाड्यार SAGची सुवात निश्चित केल्या. सुवात घेवंक रोखडोच मंत्रिमंडळाचो बावटो मेळटलो. आदलो उत्तर गोंय ZP अध्यक्ष सिद्धेश नाईक सांगता, एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक ZPचो खंय तेंको काल बसकेन थाराव जालो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांची बसका जाली. बसकेत म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. करजवाड्या SAGची सुवात घेवन उत्तर गोंय ZP भवन बांदपाचो निर्णय जाला. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक बसकेत ZPचो तेंको. की वन नेशन वन इलेक्शन तो अत्यंत एका देशाच्या आर्थीक दृश्टिकोनांतसून एक बरो महत्वाचो असो केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेलो. ताका आमी सपोर्ट केलो आनी सपोर्ट करून रेजोल्युशन धाडून दिलें. म्हणजे ऑडिट आमचे 2009 पेंडींग आशिल्ले थोडेशे, सदांच ते इश्यू जाताले. सो CM सराची गायडन्स घेवन मागीर सर पुराय कावन्सील 2009 आतां 24 पर्यंत आमी तो कंप्लीट केलो ऑडिट. खूब वेळार फंड येवपाक सुद्दां तो ऑडिट ते वेळार कोण आशिल्ले CEO किंवा ते वेळा वयले 2009. सो तेन्नाच्यान ते पेंडींग उरले कारणान उरीत आशिल्ले. सो फाटले आमी ते 2 वर्सां 2.5 वर्सां हें करून आतां फूल 24 पर्यंत तो एक आज कम्प्लायन्स कंप्लीट जाल्लो. ते ठरावूय घेतला की रेगुलर जाला म्हणून ते ऑडिट. जिल्हा पंचायत भवन जावचें उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचें, ही मागणी सगळ्या मेंबरांची आशिल्ली आनी फाटली कितलीशीच वर्सां ही मागणी घेवन सगळे मेंबर सरकारा कडेन वताले. पूण आमी स्पेशली थँक करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय घेतलो आनी आमी जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा जो करसवाड्यार आसा आनी SAG कडेन ती जागो आसा आनी तो हँड ओवर करपाचें काम, ट्रान्सफर करपाचें काम मिटिंग्स जाल्ल्यो आसा आनी ते प्रोसेस चालू आसा. आनी कॅबिनेट अप्रुवल आतां कॅबिनेट अप्रुवलाक ती फायल गेल्ली आसा. ते जालें की आमकां ट्रान्सफर जातलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप आणि Jio TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.